वैष्णव आयज तुका आं आरजीपी सजेस्ट तुका टर्मिनेट केला पार्टीच्यान. हांवें आतांच तुमच्या न्यूज माध्यमांतून पळयल्लें आसा जे तेंच्यानी नोटीस आउट केल्या. बट जी नोटीस आसा ती टोटली मिस इन्फॉर्मेशन प्रोवायड करपाची सारकी नोटीस आसा आनी इट इज टोटली नल अँड वॉयड बिकॉज जे फॉर्मर जनरल सेक्रेटरी स्टेट युनिटाचो तांकां ऑलरेडी ऑन सस्पेन्शन जे आसा ताणें ती नोटीस आउट केल्ली आसा आनी एज पर पार्टी कॉन्स्टिट्युशन तांकां तो पावरूय ना. कित्याक आमी तांकां सगळो जो हें आसा म्हटल्यार नॅशनलाचे थ्रू आमी ताका डिजॉल्व केल्ले आसा सगळे युनिट्स एज वेल एज तुमी पळयता आसतले ताका सस्पेन्शनाचेर दवरले आनी डिसिप्लिनरी कमिटी बसयल्ली आसा. आनी जो ते उलोवंक सोदता आनी ते सांगपाक सोदता हांव नकळो खंयच्या बेजाचेर ते हें केल्लें आसा बट इट इज टोटली मिस इन्फॉर्मेशन प्रोवायड करपाचो प्रयत्न ते करता. आनी आयज एक ऑनरेबल लॉयरान बसून ते क्लेरिफाय केल्लें सांगलेलें आसा की जो पावर नॅशनल प्रेसिडेंटा कडेन आसा एज पर कॉन्स्टिट्युशन इट इज नॉट विथ अदर्स. सो तेंच्यांनी हें करचें न्हू. आयज आमी पळयलें की डॉक्युमेंटूय तेंच्यांनी कितलेशे घेवन गेले पार्टी ऑफिसाचेर टेम्पररी पार्टी ऑफिसांतल्यान आनी ते आमी ऑलरेडी सील केल्ले. काल तेंच्यांनी येवन थंय बोवाळ घातले खुबशे स्टेटमेंट केल्ले पण पार्टी कॉन्स्टिट्युशन कितें आसा तें तेंच्यांनी पळोवपाची गरज आसली पण ते आपणाक जाय तशी मस्तीपणां करपाक शकना. सो ऑलरेडी आमी कितें आसा तें फाल्यां मागीर तांकां आमचे सायडीच्यान नोटीस पावयतले. तुम्ही फक्त नोटीस पावतले कितें तुमी उलयतले तुमचे कडेन? नो तांकां आमी सांगलां की डिसिप्लिनरी कमिटी आतां कितें आसा डिसिप्लिनरी कमिटी बरयता आमी डिसिप्लिनरी कमिटीचे थ्रू आयज डिसिप्लिनरी कमिटी आमी आउट करतले. डिसिप्लिनरी कमिटीचे थ्रू तांकां नोटीस वयतली आनी तेंच्यांनी ते डिसिप्लिनरी कमिटीन येवपाक जाय आनी तेंचें कितें आसा तें मांडपाक जाय. ओके. तुमी आतां केन्ना पावतले तुमी म्हणजे नोटीस केन्ना दितले तुमी ताका? डिसिप्लिनरी कमिटी तांकां नोटीस सेंड करतली. ओके. आणि तुम्ही आता नॅशनल प्रेसिडेंट म्हणटा तो म्हणटा अशें जावंक शकना म्हणटा तो. तेणेन कितें आसा ताका मातशी तेणेन नॉलेज आपणाची गेन करपाची गरज आसा कित्याक तेची तेणेन आजून पर्यंत सारकें कॉन्स्टिट्युशन आमचें पळोवंकूच नासता. ते वाऱ्यार खबरी उलयल्यो आनी मिडियाचेर जावं सोशल मिडियाचेर उलयत रावले म्हणून तें जायना. कितें आसा तें डेमोक्रेटीक प्रोसेसान वयता आनी हेज पर डेमोक्रेटीक प्रोसेस आमी फॉलो करता आनी तेज्या थ्रूच आमची पॉलिटिकल पार्टी रजिस्टर्ड जाल्ली आनी आजून पर्यंत चलता आनी फुडेंय चलतली. म्हणजे पयलीं आरजीपी आशिल्ले तो चलतले म्हणटा तूं? हय आमी सगळे रिस्ट्रेंथनींग करपाक लागून हे स्टेप्स घेतलेले जेन्ना आमकां फावंडर मेंबरान बरयले आनी फावंडर मेंबरांक कन्सर्न आसा पार्टीच्यान पार्टी फुडें व्हरपाचें कित्याक इतलो तेंप जालो आतां सगळो डिस्प्यूट चालू आसा खुबसो आवाज जाता सोशल मिडियाचेर. सो हें सगळें क्लेरिफाय करतले आनी ते सारके जाग्यार हाडटले म्हणून रिबिल्डींग सारकी पार्टीची आमची सारकी रिबिल्डींग स्ट्रेंथनींग करतले ऑर्गनायजेशन ग्रोथ करतले तेका लागून हें स्टेप घेतलेलें आसा आनी हें आमी सांगलेलें आसा की इलेक्शन कंडक्ट करून फुडलो कॉन्स्टिट्युशन कमिटीज ज्यो आसा ते कॉन्स्टिट्यूट करतले म्हणून.